दायजवळ टीव्ही वीक्षणकरच्या सर्व वीक्षकांक बगेवन हफ्त्याच्या या विशेष कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत। हांव जेसिका सांतमयर कुलशेकर। करिज्माच्या अखेरेच्या हंतार आमी आसाव। सिंजीच्या बुधवारा आरंभ जाल्लो जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ पास्का पेस्ताच्या म्हणजे जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या संभ्रमासवे आमी संपयताव। या नियाळान निमानो ब्रेस्तार या पवित्र ब्रेस्तार आनी निमानो शुक्रार आमकां चड प्रमुख जाता। पवित्र ब्रेस्ताराक आमी याजकपणाचो दीस जावन संभ्रमताव। दस्तुरे प्रमाणे ते दीस याजकांनी 2 संभ्रम चलोवची रिवाज चलतेर आशिल्ली। सकाळी क्रिस्माचे मीस या तेलाचे मीस आनी सांजेर पायदूंच्या सेरेमनी सवे जेजूच्या निमाना जेवणाचो संभ्रम। पूण फिरगजांनी बगेवन हफ्त्याची सेरेमनी आसता जाल्ल्यान सर्व याजकांक बिस्प साहेब मुखेल बेटोनदार जावन आसच्या तेलाच्या मिसाक पावोवंक त्रास जातात म्हणले गमनान दवरून हेर दिसांनी कथेद्रलान तेलाचे मीस बेटोवचे आसता। 3 नमण्याची तेलां आसात। एक ऑयल ऑफ कॅटेकुमेन तशें म्हण सांगल्यार 9 सिसांचें तेल पवित्र स्नान आमी संभ्रमत आसतना ह्या तेलाची आमी वापरणी करता। दुसरें तेल आसा क्रिस्माचें वा थिरावण्याचें तेली हाका म्हणयत ऑयल ऑफ क्रिस्म। हें पवित्र स्नाना वेळी क्रिस्मा वेळी याजकी दिक्षे वेळी आल्तार पवित्र आशिर्वाद करता आसतना आमी वापरता। 9 घंटी आसल्या वेळारी क्रिस्माचें तेल आमी वापरता। आनी तिसरें तेल आसा पिडेस्तांचें तेल ऑयल फॉर द एनॉयंटींग ऑफ द सीक। ही तिनी तेलां आज गवळी बाप आशिर्वादीत करता आनी आमी सगळे ह्या दियेसीसचे याजक हांगासर ह्या संभ्रमांत वांटेली जाता आनी आमचें आपोवणें याजकी आपोवणें आनी मिसांव आमी समजोवंक प्रयत्न करता। आमकां सगळ्यांकी देवाचे कृपेन याजकी दिक्षा लाभल्या आनी ती ह्या तेलां आशिर्वादीत करच्या दिसा आमी परत ती नवसरणेक वळख करता म्हणजे रिन्यूवल ऑफ आवर ओन प्रिस्टली वोकेशन अँड आवर प्रॉमिसेस। आमी याजकी दिक्षा वेळ केल्ल्यो त्यो आंगवण्यो उर्बेन आमी परत आज कर्ण मुखल्या आमच्या आपोवण्याक मिसावाक फिरगजेन संस्थांत आमी आज थोडी कृपा आनी प्रोत्साव जोडटा। बरें, हें क्रिस्माचें आशिर्वादाचें मीस निमाण्या ब्रेस्ताराय करयत या ताच्या फुडेंय करयत पूण निमाणो ब्रेस्तार आमकां तितके हेर राटावळींनी बरोलो दीस जाल्ल्या वरवीं आमी आमच्या दियेसीजेंत एका ब्रेस्तारा आदी संभ्रम करता। ह्या दिसा मुखांतर आमी आमच्या याजकी आपोवण्याक परत एक नवो उत्सव प्रोत्साहन दिता। वय मंगळूर दियेसीजेंत तेलाचे मीस रुजाय कथेद्रलांत हर वर्सा बगेवन हफ्त्याच्या आदल्या ब्रेस्तारा चलता। दियेसीचे सर्व याजक ह्या मिसाक हजर जातात आनी बिस्पा संगी मीस भेटयतात। ह्या वेळार याजकांनी पवित्र स्नान दीस क्रिस्मा दीस आनी हेर संस्कारा वेळी आमकां मागूंक आसचें तेल बेंजार या पवित्र करतात। पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल आशिर्वाद करची रीत। सर्वेस्परा देवा मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून वा नव्यान दिताय। आमी विश्वासान करता ते मागणे आयक। मनशांच्या गरजां पासो सृश्टेन दिल्ल्या तेलाचेर पवित्रत्म्याक आमच्या आदारान इश्टाक धाड। ह्या तेलान मागणी घेतल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल। ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन ती परतून कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान बरी जावं आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी। मिसाच्या अखेरेक निमाण्या बेसावा पयलें क्रिस्म आनी हेर संस्करण्यांक उपयोग करचे तेल बिस्प पवित्र करता। पयलें बावतिस्माचे या पवित्र स्नाना वेळी मागचे तेल गवळी बाप पवित्र करता। आतां पवित्र स्नानांत वापरच्या 9 शिसांच्या तेलाचो आशिर्वाद आनी उपरांत क्रिस्माच्या तेलाची संस्करणी। सर्वेस्परा देवा तुजेर विश्वास दवरतल्यांच्या आसऱ्या
ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानाक तयार जाल्ल्यांक ह्या तेलान माखणी घेतात तांकां समेस्तांक जाणवाय आनी घटाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णयेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचणी येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सभेंत तुज्या कुटुंबांत नव्या जल्माच्या संतोशाक तूं तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देव आमचो सर पदवेदार बाप, हें तेल पवित्र कर म्हणून प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेलीं सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्पर आमच्या रचणारा सर्व पवित्रताय तुमचो दिताय, तुमचो ती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्ग आनी वाकडणी मानून घे. सृश्टेच्या आरंभार तुज्या एका सुत्रान फळां दिती रूख झाडां पृथ्वीचेर उपजलीं. जैतुनाच्या रुखाच्या फळांतावन पवित्र माखणेचें तेल तुवें आमकां मेळाशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची असल्या तेला विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेले बुडते उपरांत जैतुनाची थाळी घेवन नोयेसरशी आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो आनी असो उपरांत येतल्या वर्त्या देण्यांचो गूट तो जालो. आतां पवित्र स्नानाची जर मनशाची पातकां धुवन काडटा आनी जैतुनाच्या तेलाचे माखणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान प्रकाश भरीत करताय. तुज्या हुकुमान उदकान न्हाणयल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या सकरा मोयजेन याजक करून मागलो. ह्योय उपरांत येवच्यो आसलेल्या ताच्या प्रासवर्त्या देण्यांच्यो खुणा. जॉर्दन नदीच्या उदकान तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्तान जो आमच्या हातांतलें स्नान घेतस तुवें पारव्याच्या रुपान ताचेर पवित्र आत्म्या धाडलोय आनी तुज्याच ताळ्यान ताका साक्षी दिवन तो तुजो एकलोच मोगाचो पूत म्हणून परगटलें. क्रिस्त सर मनशां प्रास चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान माखणी घेतलो म्हणून दाविदान प्रवाद करून सांगलेलें तें अशें तुवें पूर्ण केलें. याजकांनी आपले हात ह्या तेला कुशीन विस्तारून धरचे. देखून बापा, तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन ते पर तेलान माखून ताका अभिशेक केला. देखून ताका क्रिस्त म्हळ्यार माखलेलो वा अभिशिक्त म्हणटा हांव. ताचेच तावन क्रिज्म हें नांव घेता आनी क्रिज्मान माखून तुवें याजक राय प्रावाद्याने रक्त साक्षी केल्याय. पवित्र स्नानाचे जरी तावन परतून जल्मोची आसात तांकां हो क्रिज्म जिविताची आनी सडवणेची कुणां करून दी. पतकी आदावांतावन तांकां आयिल्लें खोटेपण धुवन काड आनी ह्या पवित्र तेलान तांकां माखलेल्या वेळार तुजे तावन उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजळान भरलेली तुज्या महिमेची मंदिरां तांकां कर. ह्या क्रिज्माचे खुणेन रायांचो याजकांचो आनी प्रावाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निराग प्रदीपणाच्या शेल्यान तांकां नेसय. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म घेतल्यांक हें तेल जावं खरेपणी तारणाचो क्रिज्म अशें तुज्या महिमेच्या राज्यांत सासणीक जिविताची भागीदारां ती जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. प्रत्येक जावन नव्या सिसांचें तेल, पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल आनी क्रिज्माचें तेल पवित्र केलें. सगळें वर्सभर हीं तेलां वर्न याजक आपल्या परजेक पवित्र करतात. भुरग्यांक आनी व्हडांक पवित्र स्नान दिवचे वेळी नव्या सिसांचें तेल तशेंच क्रिज्माचें तेल वापरतात आनी पिडेस्तांच्या माखणे वेळार पिडेस्तांक बोळ दिवच्या पिडा गूण करच्या पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल वापरतात. तशेंच पवित्र स्नाना वेळार, थिरावणे वेळार, याजकाच्या संस्करणे वेळार आनी इगर्ज नवी इगर्ज उद्घाटन करता आसतना आल्तार बेंजार करूंक क्रिज्माचें तेल वापरतात. अशें
आमी क्रिस्तांव तेल आयिल्लीं मनशां. क्रिस्तांव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच तेल आयिल्ली. आनी खंयच्या तेलान तेल आयिल्लें म्हळ्यार आयच्या दिसा बेंजार केल्ल्या तेलान तेल आयिल्ली. देवानच आमकां तेल लावचें आनी विंगड करून दवरचें आनी आमकां विंगड करून आमीच सोम्याचो सुगंध जाय परमळ जाय आनी देवाच्या उतराचो परमळ प्रासारी जाय म्हणून आमी सक्तांनी पवित्र स्नान घेतलेल्यानी ही तेलावणी आमकां आज उलो दिता. देखून आमी क्रिस्तांव तेल आयिल्लीं सोम्याची माखणी घेतिल्ली सोम्याच्या शब्दाचो सुगंध पासारूंक केदाळाय संतोशान आयती रावया म्हणून आयचो संदेश दिवंक हांव खोशी व्हरतां. तुमी समेस्तांनी आपूण क्रिस्तांव म्हणलें व्हडपण बगा जाय. देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणलें वळखून घे जाय आनी तवळ मात्र आमची क्रिस्ती जिवीत बरें करून जियोवंक आमकां साध्य जातलें. तुमकां समेस्तांक देवाचे आशिर्वाद मागता. क्रिसमसचे तेल पवित्र जाल्ले तक्षण तेला बेंजार करची या तेला पवित्र करची रिवाज संपता. आमी याजाक आमच्या गवळी बापा संगी मेळून हांगासर रुजायच्या कॅथेड्रलांत जमो जाल्या. आमी सगळें वर्सभर वापरच्या तेलां कितें आसात ती पवित्र करचो दीस. आमी फिरगजेंत 3 तेलां वापरता. पयल्यान पयलें पवित्र स्नान दिवच्या वखदां 9 सांगचें तेल कॅटेक्युमेंट्स तें हर एका पवित्र स्नान घेतल्याच्या हरद्याचेर मागता जाल्यार क्रिस्माच्या तेलान तकलेर मागतात. तशेंच पिडेस्तांच्या बऱ्या भलायके खातीर पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल आसा. अशें हीं 3 तेलां आज पवित्र केल्लीं आशिर्वादीत केल्लीं हर एका फिरगजेक दान दितात आनी आज तावन हर एका दिसा ही नव्यान आशिर्वादीत केल्लीं. येवच्या वर्सा परत तेलां आशिर्वाद करता पर्यंत ती वापरतात. विशेश करून पवित्र स्नान घेता आसतना हरद्यार मागचें तें 9 सांचें तेल कितें आसा आमकां कुरपेन भरता आसतना मुखारी त्यास क्रिस्ता सोमयेतय आमी तिरायलेलीं जावच्याक पवित्र स्नाना वेळार मागचें तें क्रिस्माचें तेल परत क्रिस्माच्या संस्कारा वेळार मागतात. तितलें मात्र न्हय आसतना ह्या जाकाची दिक्षा दिता आसतनाय तें तेल वापरतात. विशेश करून क्रिस्माच्या तेला सांगाता एक परमळीत द्रायव बाल्सम आमी म्हणटा ते परमळी तांदूळ घालतात आनी न्हीज जावन हीं तेलां सांगाता घालता आसतना न्हिजाय की तो परमळ स्वाद सगळ्यांनीतल्यान पसारता. विशेष करून देवाच्या कुरपेचो स्वाद पवित्र आत्म्याच्या बळाचो स्वाद आमचो करून घेता आसतना क्रिस्ता जेजूक साक्षावन जियोवच्याक ताचो फाटलाव करच्याक हीं तेलां आमकां खंडी जावन उपकारतलीं आनी तशेंच जावं दी म्हणलें म्हजें मागणें. तेचपरी तेलाचे मीस देसिजेंतले याजक गवळी बापा थंय आपले विदयपण दाखोवंक वापर करतात. तेलाच्या मिसा दीस आनी ताचे आदले दीस याजक कॅथेड्रलांत सांगाता मेळटात आनी बिस्पाच्या अजरेखाल एकामेका विचार विनिमय चलयतात. हो मेळावो मागणे शिकोवन कुमसारा आटोपता. तेलाच्या मिसा पयलें 6 याजकां कुमसार जातात. आतां याजकी बसवण्याची 9 सरणी गवळी बापा समोर. भोव मोगाच्या याजक भावानो, सोम्या जेजून आपल्या दोनदूतांक आनी आमकां आपलें याजकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आज आमी करता. तर तुमच्या याजकी संस्करणे समार तुमी केल्ल्यो बसवण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा म्हजे मुखार म्हणजे तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार आनी देवाच्या परजे हुजेर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मू. तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतिल्ली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मरापर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाठ करून सोम्या जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटोवंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा मू. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मे जोडची ही एकच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विश्वासी मणयारी जावन दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवा धार्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मू.
त्याच उदार मनान सोम्या जेजूचो आमच्या मस्तकांनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकवण दिवची जबाबदारी तुम्ही घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मू. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, तुमच्या ह्या जागा पासत मागात. सुरेस्पर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी बरो आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी म्हणयारी जावन ते तुमकां आमचे सोडवणेचे जरीशी म्हणजे जेजूशी व्हरून पावून मागात. क्रिस्ता आयकून आनी म्हजेय पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना धर्मदुतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांव विश्वासी रावो म्हणून आनी तुमचे मदें सोम्या जेजूचो आमच्या परम याजकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो दैवीक मेस्त्रीचो आनी सगळ्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण रूपकार हांव जावं म्हणून मागात. आनी आम्हा समेस्तांक सुरेस्पर आपल्या मोगान सांबाळूं आनी सगळ्यांक आमकां गवळ्यांक तशें शेळयांक सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मोगाच्या सोमेस्तांक प्रणाम. आम्ही मंगळूर दिएसीचे याजक काल आनी आज 2 दीस सांगाता मेळोन सांगाता बसून आमच्या गवळीक वावर विशयांत जायते समालोचन केलें. कुटुंबा जिविता विशयांत आनी आमचे मिसांव कुटुंबा जिवितांत, युवाच्या जिवितांत आमचे मिसांव, भुरग्यांच्या जिवितांत आमचे मिसांव, प्रायवंताच्या जिणयेंत आमचे मिसांव, तशेंच दोतोर शिकोवच्या विशयान आमचे मिसांव आनी हे पुरा मिसांव कशें आमी करयेत, खंयच्या परिस्थितींत आमी आसांव, हें सक्कड आमच्या गवळी बापा सांगाता आमी गेले. गवळी बाप आमच्या सांगाता आसलो साबार सवालां आमी फिरगेजेक ह्या वारेड्याक धाडलेलीं, ताची जबाब घेवन सांगाता बसून आमी एक समालोचन केलें. आनी आयचो दीस आमकां भोव गरजेचो आनी अपुरबायेचो दीस. हो दीस बीस साहेबा सांगाता मेळोन आमी बीस साहेबाच्या सांगाता मेळोन तेला मेंजेरकरच्या मिसांत आमी भाग घेवचो.
हें गरजेचें आमकां सक्कड याजकांक सांगाता येवचो दीस सांगाता येवचें सांगाता बसून मागणें करचें सांगाता आमचे संतोश आमचे कश्ट बेजाराय वांटून घेवचे सांगाता आमचे मिसांवां कितें आनी मिसांवांत कलिपरा पांतवान आसात तें समजून काडून घेवचें सांगाता बसून कले वाटो सोदून काडचें सांगाता एकामेका तेंको दिवचो आदार दिवचो सांगाता एकामेका समजोवचें हांव चिंता हें भोव गरजेचें आनी आमचे दियेसीजेंत हें भोव मुसल्या रितीन वळोवन आसा कित्याक आमचो गोळी बाप असल्या कामाक वावराक आमकां आमच्या सांगाता आसा हेका याजक गोवळी बापाच्या सांगाता आनी गोवळी बापाच्या आदेशाखाल चलता आनी चला याजकाच्या परतीच्या दिसा ताणें एक बासवणी दिवंका गोवळी बापाक तो विचारता सवाल म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्याक तूं विधेय जावन चलतालो की वय म्हूण आमी जाप दिल्ली देखून आमच्या मिसांवांत एका गोवळी बापाच्या हाताखाल ताच्या मार्गदर्शनाखाल आनी ताच्या नियम प्रमाणे चलोवंक आमचो कायदो हें पुवी सभेचें नियम आनी हें भोव गरजेचें आनी भोव बरें कित्याक म्हळ्यार गोवळी बाप एक दिशा दिता एका दियेसीजीक आनी ताच्या सांगाता याजक सांगाता म्हणून जावं पुरो संस्थांनी जावं पुरो फिरगज्यांनी जावं पुरो खंयच्याय वावरांत मिसांवान वांटिली जाता जाल्यार बीस साहेबाच्या निर्देशा मुखार बीस साहेबाच्या सवळे मुखार बीस साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाल देखून आमकां सुमेस्तां हो एक भोव अपुरबायसो दीस आनी निमाणें ह्या दिसा बीस साहेबाच्या सांगाता मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन आमी सकड एका रितीन आमच्या गोवळी बापा सांगाता आसा म्हणून आमी सोम्या मुखार आमची बसवणी करता हो दीस आमकां संतोश असो हो दीस आमकां एकतार असो हो दीस आमकां एकामेका सांगाता मेळचो हो दीस आमकां एकामेका प्रेरण दिवचो ह्या दिसा आमी सकड सांगाता मेळोन वय आमच्या ह्या मिसा वावरांत आमी सांगाता आसा एकवटान आसा आमच्या कश्टा दुखांत संतोशान आमी वांटिली जाता म्हणून आनी आमच्या गोवळी बापा सांगाता आनी मुखल्या दिसांनी आमी हें काम करूंक तयार आसा म्हणून आमकां संतोश जाता आनी ही हो दीस आमकां देवान फोव केल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्घ आनी होगळा तेलाचे मीस आणि ताचे पयलेंचो दीस याजकांक विशेष म्हत्व असो गवळी बापा हुजीर ते सगळे 2 दीस मागण्यांत आनी संवादांनी करसितात ह्या वर्सा तेलाचे मिसाक पावुल्ले थोडे याजक कितें म्हणटात म्हण ते आमी आयकून घेवया स्थळी पुवी सभेंत आमी ल्हान मलगडे वडू अशें विविध संस्थांनी फिरगजांनी वावर करता तरी आमी सक्कडी दियेसेच्या बिस्पाच्या हाताखाल आमी वावर करता आमी बिसायबाचे सहवावराडी आनी आयच्या दिसा आमी सक्कड सांगाता येवन ह्या कॅथेद्रलान बिस्पा सांगाता मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचो वावर आसा वय तरी बिसायबाच्या हाताखाल आमी आसाव म्हणलें सांगून दिवच्या खातीर आमी सक्कड याजक आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन मिसाच्या बलिदाना वेळार विधेयपणाची भास आमी परत नवीकृत करता आनी बिस्पा सांगाताचो सोम्याचो वावर दियेसेजींत भाव बांदवपणाचे एक तरान स्थळी पवी सभेंत आमी करता म्हणलें आमी परगट दाखोवन दिता ह्या याजकी वावरान मस्त संतोश आसा थोडे बडी कश्ट आसा समस्या आसात आनी अशें जालें एक गोवळीक समालोचन वर्सावार कितें जाता 2 दिसाचें आमकां सक्कड याजकांक सांगाता येवंक एक अवकाश विविध दिसेच्या विविध जाग्यांतावन याजकांक हांगासर आमी सांगाता येता 2 दिसाच्या ह्या गोवळीक समालोचनांत आनी हांगासर एक आमचो एकवट एक बांद हांगासर उता जाता मात्र न्ही कितें समस्या आसात आमी एकामेका चर्चा करता आनी एकामेकांतावन बुजवण घेता एकामेकांतावन समाधान घेता आनी एकामेकाचें आमी आयकता आनी खंडीत जावन हें 2 दिसाचें गोवळीक समालोचन कितें आसा आमकां सक्कड याजकांक एका बंदराखाल सांगाता येवंक आदार जाता आनी एकामेकाचो वावर थंयसर समालोचन करूंक की आमकां गरजेचें आनी आदाराचें जाता देखून असलो वावर हर एक वर्स जाता आसतना आमकां याजकांक एका रितीचें बळ मेळटा एका याजकाक एका रितीची संतोश मेळटा आनी ह्या याजकांचो भाव बांदवपणाचो मोग आमकां दरबस्त मेळटा आमी हे तेलां बेंजार करचें पवित्र करचें मीस भेटयत आसतना आमचेंच समर्पणी आमी नव्यान करता आनी लोकांक त्या 3 तेलां मारिफात सक्रामेंत तांकां दिवन तांणी पवित्रपणांनी वाडोवन येवंक आमी आदार जाता आनी अशें आमच्या गोवळी बापा सवें आमचो संबंद आनी तेलां घेवन आमच्या लोकांक आमी सक्रामेंत दिता आसतना आमी एका तराचे त्या पवित्र मेळ्ळींत आसा म्हणून आमकां भोगता आनी प्रत्येक जावन म्हाका एक याजक जावन वर्त्या संतोशाचो आनी दादोसकायेचो दीस आमी सर्व गोवळी याजक
आमच्या परजेची सेवा करता आनी अशें त्या परजेक देवा संगी देवा लागीं व्हरता आसतना आमी तांचे सवें देवा लागीं वचूंक प्रयत्न करता. आमचे खातीर तुमी प्रत्येक जावन मागचे म्हणून हांव विनंती करतां. जेजूच्या आपोस्तलांच्या जाग्यार आसच्या गवळी बापाच्या हाताखाल जेजू क्रिस्ताचें मिसांव आमी जारी करचें आसा. अशें हो एकतार आमकां भोव गरजेचो जाता. गवळी बापा आसता, गवळी बापाच्या सांगाता सर्व याजकांनी सांगाता मेळचें, मागणें भेटोवचें आनी हें एक भोव आत्मीक दादोसकायेचें गडीत अशें हांव लेखतां. दुसऱ्यान जेजून दिल्लो उलो सेवेक आमकां हांगासर हेर याजकां सांगाता मेळून समजणी घेवन परत समाजेंत सेवा करूंक एक आपुरबायेचें गडीत तशें जाता. जेजून दिल्लो उलो शिसांक म्हजे परी सेवा करूंक तशें हांगासर आमी याजक गवळी बाप सांगाता मेळून तो उलो परत जिवो करून परत लोकांच्या सेवेक हें गडीत प्रेरण जाता. बिस्पासो आनी याजकां मदलो संबंद तो एकवट हाका उणूम प्रेस्पेटोरियम म्हणटात. म्हणजे बिसायबाच्या याजकी त्या मिसावांत सर्व याजक वांटेली अशें म्हणटास आमी कितें फिरगजांनी सेवा दिता, कितें वेगवेगळ्या अंतरांनी वेगवेगळ्या मिसावांनी काम करतात याज सगळे गवळी बापाचें एका बिस्पाचें काम वांटून करते आसात. हे गवळी बापा सवें सांगाता मेळून सोम्याच्या मेजा भोंवती मीस आमी भेटयत आसतना आमी एका काळजा मनाचे याजक गवळी बापा सवें दाळय सांगत आसचेत आसले म्हूण आमी दाखयता. आनी ह्या मारिफात तितलो मात न्ही आमी आमच्यो याजकी संस्करणेच्यो ह्यो आमी आमच्यो वर्दी दिसा केल्ल्यो बसोवण्यो आज आमी नव्यान करन गवळी बापाक आमचें विधेयपण तें नव्यान करचो दीस हर एक वर्सा आमी तें करता. ह्या मारिफात आमकां याजकांक आनी गवळी बापाचो संबंद तो वाडोवंक सोडोवंक कश्टान दुखान संतोशान सांगत आसूंक आनी ह्या मारिफात एकवटीत रितीन दियेसीजीक पवित्र सभेक बऱ्यान सेवा दिवंक कारण जाता, कृपेचें जाता. अशें म्हणटास विनंती करची आमचे बसत मागा गवळी बापा बसत तशेंच सर याजकां बसत आमी तुमच्या खातीर दिवची दियेसीजेंत सेवा ती आनीकी चड आत्मीक रितीची आनी चड तूं कितें म्हणटा देवाक मानवंचेत आसली आनी तुमच्या बऱ्या पडचेत आसली दियेसेच्या बऱ्या पडचेत आसली जावं दी. आनी आमचे मदलो संबंद कितलो बिस्पा आनी याजकां मदें संबंद आसा तितलो चड आमचे आनी तुमचे मदें आसचेत असलो संबंद तो मुखार व्हरूंक तो सुमिंच जो राजी संदान ताच्या कुर्सा मारिफा देवाने आमचे मदें केल्लो तो सुमिंच आनी एकवटाचे लिसांव शिकयल्लो आमकां आनी सगळ्या याजकांक आनी आमी तुमी सगळीं दियेसी एक दियेसे जावन हें मुखारून व्हरूंक एकवटीत मिसांव करूंक आदार जावन दी म्हणून तुमी आमचे बसत मागा आमी तुमचे बसत मागता. देव बरें करूं. जेजू आमचो गवळी आमी ताचे शेळी तो आमचें मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे अशें आसता एकतारांत एकवटपणांत सिनोडालेंत आमी जिवन आसा. गवळी याजक तशेंच लायक सर सांगाता जेजूची पवित्र सभा ताचे कुडीचे सांद ताची कूड जावन आसतना आमी आमचो भवार्थ जियोवंक ही पवित्र तेलां आमकां प्रेरण जातात तशेंच करपाक जोडून दितात. आमी हो सुम्यातें असो एकवट जियेवया संभ्रमुया आनी सुम्याक साक्ष जावया. आमी सर्व मांगलो दियेसीचे याजक धर्मीक भाव सर्व दियोकोन आमी सांगाता मेळ्ळ्या गवळीक वावरा विशीं आमी समालोचन चलोवच्याक तशेंच आमी इन्स्टिट्यूशनाचे याजक तशेंच सर्व फिरगजेचे याजक आमी आमच्या गवळ्या सांगाता मेळ्ळ्या आनी ह्या द्वारे आमकां आमचे सर्व वावर आमी कितें आसा तें आमी कशें करता आनी मुखार कशें करूंक जाय ताचे विशीं आमी समजणी जोडटा आनी ह्या द्वारे आमकां आमचो मुखलो वावर करूंक भोव सलीस जाता. वय याजक आमच्या आत्मीक गरजांक पावचें. याजका थंय आमी जेजूचें प्रतिरूप देखता. कित्याक म्हळ्यार जेजून आपल्या निमाण्या जेवणा वेळार याजकाचो संस्कार घडिल्लो आसा. आपले खुटाम जल्मागांव सगळे सांडून ते लोकांच्या सेवे खातीर आयते जातात. हांवें बिनसून काडलोलो
अभिषेक केला सेवक तुमो जो मखा मानवालो सेवक तुमो जो हावे विंसन काढलोलो मखा मानवालो तुझे तुम जो घला मुझे सकते अभिषेक केला सेवक तुमो जो आखा मानवालो अशें आसता ह्या पवित्र ब्रेस्तारा दीस तांची वाखणी करची तांकां अभिनंदन पाठोवचे सवे आमचो सहकार तांकां बसोवची गरज आसा. इतल्यार येतालाचे मिसा वयले विशेष कार्यक्रम हांगा संपता. आमच्या दियेझीच्या सव याजकांक याजकपणाच्या दिसाचे उल्हास पाठयता.